संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसान दुनिया तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रचन केला पवित्र सभेत आमकां नवें मिसाव दिलाय तुज्या उपकारांक अर्गां पाठयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतर आयकूं कत्रेता जीवनाक तुज्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसान सोम्या तुका भेटयता. मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुणतळाक तुमी हांगासर आयल्यात. तिसर ते सवां सांगात उबारया एकामेका खातीर मागया सांजूद तुमच्या खातीर सुमे लागीं विनंती करून दी आनी तुमची ते सवां सुमी स्विकार करून दी आनी तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. हेचे दिसा अर्गान ते सवां पासून मिसपेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्स मियार. अर्गान ते सवां पासून मिसपेटयता सिरिल फेर्नांडीस आनी कुटुंब उडपी. लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां मिसयता रीता आनी आलिस डिसोजा सायन मुंबय. मागीर उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां मिसयता रोहित डिसोजा आनी जॅस्मिन प्रिमल लोबो. अर्गांनी ते सवां पासून मिसपेटयता लीना बर्बोसा. बरी सैरीक लाभच्या ते सवां खातीर मिसपेटयता स्नेहा मचादो सिर्सी. कामांत प्रमोशन मेळच्या त्या सवां खातीर मिसपेटयता सावियो मचादो सिर्सी. जॉय लेस्टर डिसोजा हाच्या बऱ्या फुडारा खातीर मिसदितात फ्रांसीस आनी सिंथिया डिसोजा मस्कत. जे कोणा मगतान बसयला उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू जिविताचो उंडो सर्गींतान देंवन आयिल्लो जिवीत दिवचो उंडो म्हणल्यार सत आमी जाणा जावया. सुमी जिविताचो उंडो म्हणल्यार 7 जाणां जाल्ल्या आमी सुमयाक घेवंक हांगासर ह्या पुणतळाक आयल्या. त्या जिविताच्या उंड्याच्या बळान आमचें जिवीत बरवशाचें जावंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरतोडे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर विशेष करून मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा बागेवन धरून दोजूतात देवाक वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा ता मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी शाक्य प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. तवळ स्तेफान सानेद्रीन सभेच्या सन्यांक हे परी म्हणालो
तुमी अटी मनाच्या न्हू, तुमची काळजां दारून जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीवंत साकऱ्याचे येणे फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशी मारले. आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूतालाचे नियमशास्त्र घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावलेली तुमीच. हें आयकून निती सभेच्या सान्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत करलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जालो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शारा भायर वणवेलो आनी थंय पात्रायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं. आपणाक ते पात्रयतना स्तेफान अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या, हें पाताक तांचेर मांडिनाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो आनी तांच्या मरणाक सावलाची कबलत आसली. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जातू म्हजे खडाप म्हजो तारो, जातू म्हजे खोटे म्हज्या भद्रातेचो आसरो. वय करेस तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वार्ता कोन चलय. तुझ्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. कित्याक तुंस म्हजो सडवंदार. वय हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता आनी तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासता. तुझ्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा,
हांव तो जिविताचो उंडो म्हजे सरसी येता तो केदींस बुकें सोना. Alleluia, 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 Alleluia. परस्पर तुझ वर्धमान प्रगट करून तुझ्या मोठ्याने काळीस पवित्र कर. सर्वेस पो तुमचे सोबे असो तुमच्या सवे आसो भगवंत जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. तवळ लोक जेजू लागी म्हणालो तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मानेशें कसली कुणान तूं करून दाखयताय कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां सर्गार्थान उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां. ह्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें न्हय वे. जेजून तांकां जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगतां सर्गीचो उंडो मोयचेन तुमकां खावंक दिवंक ना. मगर करो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गी तावन देवला तो संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. सैबा ते म्हणा लागले उंडो आमकां सदांच दी हांवच तो जिविताचो उंडो. जेजून तांकां सांगलें म्हजे सरसी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत मानतो तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो जेजू खंयच्या शहरांत जल्मलो? म्हाका आयकना. बेथलेम शहरांत जल्मलो. बेथलेम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ तुमी जाणात खंयच्या भाशेंत? खंयच्या भाशेंत? बेथलेम म्हळ्यार हिब्रू भास. हिब्रू भाशेन बेत म्हळ्यार घर, लेहेम म्हळ्यार उंडो, उंड्याचें घर. बेथलेम उंड्याचें कितें? आयकना. कितें? घर. उंड्याचें घर. जेजू ह्या उंड्याच्या घरा जल्मलो. कित्याक उंड्याच्या घरा जेजू जल्मलो? कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा जिविताचो उंडो. खंय वेगळी खंय जल्मलो तो जिविताचो उंडो? बेथलेमांत खंय जल्मलो? व्हडल्यान आयकना म्हाका. गोरवांच्या खावणेर जल्मलो. गोरवांची खावण म्हळ्यार कितें जाणात तुमी? कितल्या जाणांनी गोरवांची खावण पळयल्या? कितल्या जाणांनी गोरवांची खावण पळयल्या? कितल्या जाणांनी? समा उजो हात वयर घालीचे, दावे हात वयर घाल्ली थंय वचचें. खंय? थोड्यांनी अर्द पळयला आसता न्ही. सडा जाणांनी पळयल्या. खावण. खावणेर कितें आसात? आयकना म्हाका. तुमी उलयतात पूण आयकना. ताळो भायर येना तुमचो. तेंत तुमी किन्निगोडी मार्केटीक गेल्यार न्ही सायबेरे बांगुडी थंय आयकता बस स्टँडान. सांगा. आयकना. कितें? सिंतेबाई तूं हांगा सिंगतना व्हडलें आयकता. अशें उलयतना तूं ताळोच येना तुजो. गोरवां आसात. खावणेर कितें आसा?
खावणेर मुर्ग्यो आसात न्ही गे मुर्ग्यो म्हणटात न्ही गे वय गे डायनिंग टेबलार कितें दवरतात तुमी बश्यो दवरतात न्ही तशेंच खावणेर मुर्ग्यो आसात मुर्ग्यो वा खावची वोण आसता थोडे कडेन मुर्ग्यो दवरतात वय गे थोडे कडेन लंबायक एक खावची वणूंत करतात वणूंत लंबायक त्या मुर्ग्यांत त्या वणींत कितें आसा आं कितें आसता आं बिरयानी कबाब आं बरें तुमगे घरा पुरा डायनिंगार मुर्ग्यो दवरल्या दिसता बिरयानी कबाब न्ही गे काले म्हणटात संदीप भाई करा मुर्ग्यो आं कितें आसता त्या मुर्ग्यान ताळणें आसता ओके या उदक आसता मागीर पेंट घालतात ओके बातेन घालतात खावणेर न्ही गे तण घालतात ती खावण खंयची सुवात खावची सुवात बड्या न्ही गे जेजू खंयसर जल्मलो हा खावणेर जल्मलो जेजू कोण जिविताचो उंडो खंयसर जल्मलो खावणेर जल्मलो म्हळ्यार जो कोण म्हाका खाता तो मरत जाल्यार जियेतलो बळ्या देखून जेजून निमाण्या ब्रेस्तार दिसा ताका मोडून दिलो ताकाच आमी सेवच्याक खावच्याक मोडून दिलो जिविताचो उंडो देखून तो खावणेर जल्मलो उंडो केदाळाई खंय दवरता आमी खावच्याक खंय दवरता कबाटान गे डिप्रिजान गे खंय दवरता बसयेर दवरता न्ही गे बसयेंत उंडो बसयेंत दवरतात वय गे न्ही दवरनात गे धरणीर दवरतात गे आदीं काजाराक गेल्यार उंड्या मासाचें जेवण आसतालें गुर्ते कितल्या जाणां उंड्या मासाचें जेवण जेवल्यांत आदीं हातवेर गेला उंड्या मासाचें जेवण जेवल्लीं आदीं माडयेच्या पोडार बसून न्ही गे शिरेतेर न्ही गे उंड्या मासान जेवल्लीं हातवेर गेला म्हळ्यार परतून एवटी पळयता तुमकां आं व्हेरी गूड मस्त जाणां आसात थोडी दिशेन पळयतात पाद्र्या कालें सांगता म्हूण न्ही गे शिरेतीचेर न्ही गे बसून आसतले बसताले आमी शिरेतीचेर बसताले गे मागीर आं वय वय म्हणटात पुरा की वय आं शिरेतीचेर बसताले मागीर धरणीर बसून खाताले गे अय्यप्पा देवा सगळ्याक वय न्ही गे सिंधी बाई सगळ्याक वयत आतां आमी माडयेच्या पोडार बसताले हांव न्ही गे लायनीर बसचें तिसल्यान एक लायन इसल्यान एक लायन न्ही गे आनी लांबायक कितें घालचें शिरेत्यो घालून येतालो एकलो टाका 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 आनी एकलो उदक घालून येतालो टाका 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 आमी उदक पुसून पापड न दवरताले आनी मागीर लोणचें टक 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 तिसल्यान एक लोणचें इसल्यान एक लोणचें न्ही ताज्या उपरांत सणें हें ताज्या उपरांत घालून येताले उंडो न्ही गे धरण लेवाल आसल्यार बरें न्ही गे ना जाल्यार उंडे कातर न सोडोवन दवरचें न्ही गे उंडो उंडो भुरग्यांक अर्दो व्हडांक सगळो न्ही गे आं मागीर दुकरामास येताले दुकरामास केन्नातल्यान हात दवरिचे आसले दुकरामास ना न्ही गे मागीर दुकरामास खायनातल्यांक काल येताले कुंकडा मास येताले न्ही त्या दाळा बॉयलर चिकन नासलें बॉयलर गांवची कुंकडां न्ही एक कुडको एक बटाटो पातळ कडी न्ही गे ती कडी देखून उदवनातले बरी उंड्या कुडके दोन दवरिचे आसले सोडून तांदूळ न्ही गे नातल्यार सार आमपान गट्टे पार जातलो कडी सकयल पोडी मात पोडी एकत मात आसताली पळया आनी उंडो आमी शिरेतेन दवरतले हांव आतां बसयेन दवरता हांव जिविताचो वो उंडो आमी खाता आमकां कुडीक कितें मेळटा घटाय मेळटा बळ मेळटा वय गे तशेंच जेजू जिविताचो उंडो तो खंयसर दवरलो तो खावणेर दवरलो बळ्या खावणेर देखून जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो जेजू जिविताचो उंडो कसो जालो जेजू उंडो कित्याक जालो
उंडो कितें जालो पळय जेजू न्हू 2 मासल्यो आनी 5 उंडे आसले कितले लोकांक वांटले 5000 लोकांक वांटले वय की असर हें केलें ताणें आनी एक पटी जेजून 4000 लोकांक वांटलें न्ही जेवण उंडो आनी मासली निमाण्या बिरेस्तारा दिसा जेजून कितें घेतलें उंडोत घेतलो तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड हय की ताज्या उपरांत वायनान भरलेली काल्स घेतली आनी दिली घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पळया आनी हें जेजून ह्या मुखांत्र ताचें मांस आनी रगत येवच्या मुखांत्र एवकरिस्ती घडलो एवकरिस्त न्ही गे आमी आतां आचरण करता तो निमाण्या बिरेस्तारा दिसा हें जेजून कित्याक केलें हें कित्याक केलें म्हळ्यार बेखमीर उंड्याची परब आचरणाक आसली जेजूच्या मोर्च्या दुसऱ्या दिसा बेखमीर उंड्याची पुगनातिल्ल्या परबेची पुगनातिल्ल्या उंड्याची परब इजिप्तांत आसतना इस्रायल परजा इजिप्तांत आसतना फारावरायाच्या काळार मोइजेच्या मुखालपणाखाल देवाच्या आदेशा प्रमाणे ही परब आचरण केल्ली पुगनातिल्ल्या फेस्ताची परब पुगनातिल्ल्या उंड्याची परब पुगनातिल्ल्या उंड्याची परब आचरण केल्ली त्या दिसा ही पुगनातिल्लो उंडो घेवचे आशिल्लो कोडू बायचेन खायचें आशिल्लो बोकऱ्याक मारचें आशिल्लें ताचें रगत दाराच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक शेणयचें आशिल्लें ताचें मांस त्या दिसा कुटुंबाच्यांनी रांदून खायचें आशिल्लें हे परबेचो उद्देश कित्याक म्हळ्यार सगळ्या इस्रायल परजेन सांगाता मेळचें सगळ्या इस्रायल परजेन सांगाता येवचें सगळ्या इस्रायल परजेन सांगाता आपलो एकवट दाखोवचो सगळ्या इस्रायल परजेन देवाचें उतर आयकुचें सगळ्या इस्रायल परजेन मोइजेच्या मुखेलपणाखाल देवाच्या उतराक सरी जावन इजिप्त सांडून मायगांवाक भायर सरचें उद्देश कळ्ळें आनी जेजूच्या ह्या जेवणाचो उद्देश कळ्ळें शिंपण गेल्ल्या देवाच्या परजेक लागीं हाडचें कळ्ळें गी सर्गीच्या राजाची बरी खबर स्विकार करची पातकी जिवीत सांडून सोम्या सोवें एक जिवीत जिवचें आनी ह्या मुखांत्र सोम्याच्या त्या दैवीक सक्तेच्या बोळान बरोवशाची मेटां काडून सर्गीचें जिवीत जिवोवचो उद्देश जेजूच्या ह्या जेवणाचो देखून तो म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता तो सासनाक जियेतलो सासनाक म्हळ्यार ह्या संवसारान मात्र न्ही सर्गीच्या राजांत तो जियेतलो म्हणून स्वस्थ सांगता तेदोळ पर्यंत ह्यो इस्रायल लोक चिंतलो अरण्यांत मोइजेन दिल्लें खाण आसा पळय ताका कितें म्हणटात आयका ना म्हाका म्हजे आंगड इल्ली पयस सांगा अन्ना अन्ना मान्नू म्हळ्यार मान्ना मान्हू म्हळ्यार कितें कितें मान्ना म्हणून आमकां मान्नान जाला मान्ना मोन्ना पुन्ना म्हूण मान्हू म्हळ्यार कितें इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान सुमकोन येताली इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान सुमकोन येताना थोडा वो ती सुवात कशी आसली इजिप्तांतल्यान वयताना ता कितें म्हणटाले तुमी उलयतात म्हाका आयकना अरण्यांत वयताले अरण्य म्हळ्यार कितें रान न्ही परतून परतून रान रान म्हणनाकात कोंकणींत कन्नडांत अरण्य म्हळ्यार रान वय गी कोंकणींत अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी डेजर्ट मरुभुमी मरुभुमीत रूख आसा ते झाडां आसा ते नांत न्हंयो आसा ते नांत इजिप्तांत मरुभुमी आसची कळ्ळें गी ताका अरण्य म्हणटात कोंकणींत इंग्लिशान डेजर्ट म्हणटात कन्नडांत मरुभुमी म्हणटात
कळ्ळें गी ह्या मरुभुमींत समकोन येता आसतना तांकां खाण वरवीं कांय नातली भूक लागताली तांकां ते सगळे करया म्हळ्यार उदक ना माती ना कांय फळां खायत म्हळ्यार रूख नात कळ्ळें कांय भाजी खावयत म्हळ्यार झाडां नात कशें जियोवचें पूण त्या मरुभुमी सडावत कितें किरलता सडावत ल्हान कांट्याचीं झाडां आनी वाशे वता तुमकां बिदिरू म्हणटात पळय बांबूस ते आसतले सडावत आनी अशें त्या मरुभुमींत चमकतना त्या एका सुवातेक पावलीं त्या जाग्यार सकाळीं उठ्ठना कितें आसलें दोवे 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 रोवे पडलेले बरी पडटाले कळ्ळें गी दोवे दोवे रोवे पडलेले बरी पडटाले तांकां गोतू ना ती इजिप्तांत आसलीं ती न्हंयच्या देगेन आसलीं सागोळी करून खावन जेवन आसलीं मरुभुमीन ती नातलीं आनी इज्रायलान ती बरें तांकां दूद आनी मोवळ सो गावन तो वैगी पूण ह्या सुवातेक येता आसतना हे तांणी पयलें पटी पळयलें दोवे दोवे तांकां घेतोय म्हूण गोतू ना देखून तांणी मानहू म्हळें हें कितें मानहू म्हळ्यार मान म्हळ्यार हें कितें म्हणून समजलें गी देखून तांणी दोळ्यांनी पळयलें हें तांदळां बरीं दिसता हें भातां बरीं दिसता तांणी कांडलें तांणी पीठ केलें बकऱ्यो केल्यो कळ्ळें गी डायरेक्ट खावं ना तें समजलें गी आं देखून पळया आमच्या गांवांनी न्हंयच्या देगेन व्हडल्या व्हडल्या गुड्या दोंगरार व्हडल्या व्हडल्या गुड्या दोंगरांनी न्हंयच्या देगेन म्हळ्यार न्हंयच्या देगेर तावन पयस दोंगरांनी पुरा गेल्या जाल्यार मस्त कणक आसता कणक गोत्ताय तुमकां कणक म्हळ्यार गोता न्ही बॅम्बूस बिदिरू म्हणटात न्ही मस्त आसतात ते कणकेक एक पटी फूल येता फूल कितल्या वर्सां येवचें तें 60 वर्सां एक पटी येवचें 60 वर्सां म्हणटात 60 ताका राजन म्हणटात राजन आमच्या भाशेन राजन म्हणटात राजन तेंय तशेंच मान्ना बरीत कळ्ळें गी आं तेंय बारीक तांदळां बरीं आसता तें फूल येत जाल्यार कणकेक फूल आसता तें त्या फुलांत तो भात आसता ताका कणकेचें भात म्हणटात ताका राजन म्हणटात आनी तें आमचे मलगडे कितें करताले गोते कणकेक सगळ्या मुळाक शेण काडटाले कळ्ळें शेण काडटाले आनी सकाळीं बरोवन पडटालें थंयसर आनी तें आरोवन तडप्यांत आसूड कांडून ताचें पीठ करून बकऱ्यो करून खातालीं राजनाच्यो कळ्ळें गी हांवें त्यो बकऱ्यो केल्यात कित्याक म्हळ्यार हांव बेलतांगडी सहायक विकार जावन आसतना थंयसर त्या एरियांत त्या वर्सा राज्यान गेल्लें बेजमेंताक येताना एका घरांत तशेंच शेण काडून तांणी दवरलें आनी पडोवन तांणी कांडून तांणी तांदूळ करून दवरलो आनी ताची बकऱ्यो केल्ल्यो ताचे उपरांत ती कणक मरता कंप्लीट मरता 60 वर्सां एक पटी पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणी न्हू तशेंच घडीत थंयसर जाल्लें आनी तांकां ती वरती आशा भोगली आनी तांकां सरप्रायज तें देवान तांकां त्या वर्सा दिल्लें खाण देखून तांणी चिंतलें सर्गींतावन देंवोन आयलेलें हें खाण मान्ना मानू हें कितें म्हूण तांकां कळीत नातलें आनी जेजू कितें म्हणटा तें खाण केल्लें पुरा मरण पावलें तें न्ही जावन सर्गीचें खाण न्ही कळ्ळें गे इजिप्तांत इज्रायल परजेन मान्ना खाण केलें तें सगळें मरण पावलें आनी खरें खाण देवान तांकां दिवंक ना तें प्रकृतींतावन मेळ्ळें खाण समजलें तुमकां हां पूण खरें खाण देवान दिलें तो म्हणटा जेजू म्हणटा हें खाण मनशा पो तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या देखून ताणें म्हळें कितें सदस हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता पळया बाप तुमकां दिता इज्रायलांत कश्ट दिल्या त्या परजेक देवाच्या आदारान प्रकृतीन दिल्लो तो उंडो मानहो पूण हांगासर देवानच आपल्या पुताक बुकेल्ल्या खंयच्या रितीन बुकेल्ल्या
आत्मीक रितीन बुकेल्ल्या आज आमी बुकेत गी सांगा आमकां दरा बस्त काण आसा की ना काण जेवण घट्ट आसा थोडे पटी आमकां खावंक गुतू नाका न्ही गे डायजेशन जायना थोडे पटी आतां दगीक खावंक गुतू नाका न्ही गे उदक पियेल्यार जालें भोगता थोडी रातीची खायनात जिरना म्हणून मोठे जातात पोट येतात पुगतात म्हणून खायनात न्ही लेखाचें डायट फूड काण येतात न्ही गे झगरूत्यान मेटां काडटा झगरूत्यान फूड इल्लें खातात वय की न्ही पूण आतां आमकां खाण बरें आसा पोट भरून खावयेत जेवयेत कालें करियेत बुकेन कुडीच्या बुकेन कश्ट तरी मस्त उणी आसात नान म्हण आसात मस्त आसात पूण आमकां तशी बरी गत दिवना देवान दिसपरतो ग्रास दिला त्या पासून देवा अर्गां दिया पूण आत्मीक रितीन बुकेली मस्तण आसात की ना सांगा मुकली मात गी पाटली गी आतां वयर गेला आत्मीक रितीन बुकेल्या जाल्यार आतां वयर गेला थोडी दादोशी जाल्यान आत्मीक रितीन दादोशी जाल्यान कुडीच्या रितीन दादोशी जाल्यान देखून फेना म्हणून करतात तें कितें जावं ती मुगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी आत्मीक रितीन थोडे पडी जायती बुकेल्लीं आसा देखून कांय रितीन जाल्यार कांय व्हडले रिती दिवचे प्रिचर आयले जाल्यार धांवतां हजारांनी धांवतां कित्याक आमकां ती आत्मीक बूक आसा ती थांबोवचें म्हणली आशा आसा देखून धांवतां देखून जेजू म्हणटा ही बूक थांबोवच्या खातीर कितें जेजूक सुदेवान आमकां दिलो खंयसर बेतलेमान उंड्याच्या घरा कावणेर आमकां खावच्याक ताणें समर्पण दिलो पळया आमच्या बशेंत आमी शीत दवरता चपाती दवरता उंडो दवरता न्ही बशेंत कित्याक दवरता तो उडोवंक गी खावंक पळया तशेंच ह्या वेदीचेर हो उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता तो आमी दवरता तो आमकां सेवंक आनी ह्यो सेवल्ल्यांत आमची बूक पोटाची बूक थांबता गी सांगा पण निवले ना तुमी हांवें मात उलयचें पोटाची बूक थांबता गी तुमी हांगासर मिसाच्या बलिदान वांटे जाल्या उपरांत थंय जेविनात गी जेवतात गी ना पोटाची बूक थांबता गी ना पूण बोटाची बूक थांबोवच्याक आमी जेवचें न्ही हांगासर आत्म्याचें बूक सर्गीच्या राजाची बूक थांबच्या खातीर हो सर्गीचो उंडो आमी सेवचो कळ्ळें गी इस्रायल परजा फकत पोटाच्या बुके खातीर उरली समजलें गे समजलें पोटाच्या बुके खातीर देखून ती पेद्रू मोइजेक मारूंक गेली आरोना मारूंक गेली बुके तांतान येता म्हणून फकत पोटाच्या खातीर देखून देवान तांकां मान्नू दिलें घट्ट खाया म्हणून घट्ट खावन न्हिदा म्हणून ताणें मान्नू दिलें सुकणीं दिलीं पळय गे झरीचें उदक पिवंक दिलें पूण देवान आमकां कितें केलें आमकां आत्मीक रितीन बुके नजो पोटाचें खाण आमकां दराबस्त आसा घट्ट जेवयेत पूण आत्मीक रितीन तुमी बुके नजो आत्मीक जिविताचें खाण तुमकां ददोशी करच्या खातीर जेजून आपणाकच मोडून ताचें मांस जावन आमकां वांटून दिलें पळया आनी हें सेवल्लें आमी संतुश्ट जाता मात्र न्ही हे सेवल्लें आमी पवित्र जाता मात्र न्ही हे सेवल्लें आमी सर्गीच्या रासाक वेताव म्हणलो बरवसो आमचो त्या पासून जेजून हें खाण आमकां दिलें देखून तो म्हणटा जीव दिता तोच देवाचो उंडो आनी ते म्हणटाले हो उंडो आमकां सदांच दी आनी जेजू म्हणटा हांव तो जिविताचो उंडो सदांच आमकां मेळटा सदां मिसाक आयल्यार मेळटा न्ही नव्यानाच्या मिसाक आयल्यार मेळटा आयताराच्या मिसा आयल्यार मेळटा एका मिसा वेळार हो जिविताचो उंडो मेळटा फकत उंड्या आनी वायना रुपा मात्र न्ही देवाच्या उतरा रुपी जेजू जिविताचो उंडो देखून वय की न्ही देखून देवाचें उतर आयकल्लें आमी दादोशी जाता आमकां खुशी जाता संतुश्ट जाता न्ही जायना गी जाता गी ना
देवाची ती उतर बळान आमी आयकत हांव जाल्यार समजणेन आमी आयकत हांव जाल्यार ते आमच्या मतींत वेता, ते आमच्या काळजांत वेता, ते आमच्या मनांत वेता, आमच्या रक्ताच्या कणा कणांत येता, आमी संतुश्ट जाता हांव ना आनी म्हणटा हांव बारी बरें जालें देवाचें उतर, खुशी जाली म्हणटा हांव न्ही. हां पळया. आनी हें देवाचें उतर जर तर आमच्या मतीक वचना तें आमी घेना ताचेर आमकां आसक्त ना जाल्यार पहारी बोर कांय प्रयोजन ना, केद्दे लांब मीस म्हणटा आमी न्ही. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजो म्हणटा पळया हांव जिवीत असो उंडो, म्हाका तुमी सेवंक आयतीं जायजे, सेवंक आयतीं जायजे, तयार जायजे, तयार जायजे. देखून हो जिवीत असो उंडो सेवंक आमी आयल्या हांव जेजू ह्या उंड्या रुपार, ह्या वायना रुपार ताचेंच मांस आनी रगत जावन, उतरा रुपार ताचेंच उतर जावन हो जिवीत असो उंडो आमकां दिता आनी म्हणटा तुमी बुकेल्ल्या न्हू हांगासर येया, तुमी तानेल्ल्या न्हू देवाच्या उतरा सरशी येया, तुमची भूक आनी थान भागया. देखून आमी अत्रेगान रावत जाय. थोडे फावटी आमी सेवंचो उंडो जिविताचो उंडो म्हूण आमी समजना, समजलें गी. देखून थोडे फावटी कुमगार वांटूंक गेल्यार आमी राखजे सोम्या काण घेवन थोडी येवंक येना कोयराची गावन म्हणटा आसता ए जेजो म्हजे थंय ए जेजो जेजू हांगा रावला, तूं काणगे म्हाका म्हूण रावला जाल्यार जेजू पळोवन ए जेजू म्हजे थंय म्हूण ताका राखयतात. काणगे धांवन येनात, मागीर थंय सोडीचे कांतार अर्दें सोडीचे धांवन येयचे जेजू काणगेचे नातल्यार कालें जाता वंटाची सुती हांव सांगता तूं म्हाका नाका बेश्टें मांगाटवचें सगळ्यांकी. तशें जायना वय गे न्ही. थोडे फावटी तशें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजूक राखयता आमी आनी आमी आमचें प्रदर्शन करता तें जायना वय गे. एक फावटी कुमगार व्हरून गेल्ल्या वेळार थंयसर तयारच नात कुमगाराक. आज की कुमगार देवा उठोंकूच ना न्ही माई. फादर इल्लें बसता ते ताका रेडी करता. नातलें एक काम करा फादर आज जावचें ना परवां येया. कुमगार व्हरून फाटीं आयलोय आसा हांव कळ्ळें. घरा मुसर व्हरून कुमगार व्हरून फाटीं आयलोय आसा. नाका सेवंक आमकां नाका, तयार ना आमी. कित्याक म्हळ्यार तो कोण म्हूण आमी समजना, तो जिवीत असो उंडो म्हूण आमी समजना. आमी चिंता तो मेल्लो उंडो, तातूंत कांय बळ ना, तातूंत कांय सकत ना, तातूंत पोट भरना म्हूण चिंता. आनी कोण पळय जिवीत असो उंडो म्हूण समजता तो ताका अत्रेगून रावता, दिमी मोडटा, बागोवन नमस्कार करून भक्तीपणान आपल्या तोंडान तो घेता. वय ना जाल्यार आमी कितें म्हूण समजना चिमटेन घेता कळ्ळें गे. काणून वाटेर कावून तुवेता कुडके शिमता ताका गुड्डयता अपमान करता. कित्याक म्हळ्यार तो जिवीत असो उंडो म्हूण हांव नेना. हेच्या पयल्या वचपान आमी पळयलें स्तेफान न्ही गे. कश्ट मेळ्ळे ताका, दगदणी मेळ्ळी ताका, रडलो गे तो. शिराप घालो गे ताणें. आमकां कोणी कांय वायट उलयल्यार आमी शिराप घालता, मात्ती कोण वचून तो मरोन वचून दी म्हणटा. ताणें म्हणलें गे ना. ताणें कितें म्हणलें बापा तांकां मोक्षी म्हणालो तो. कित्याक तो जिवीत असो उंडो कोण म्हूण बरें जाणा. जिवीत दितल्या उंड्याक ताणें सेवुल्लें. जिवीत दितलो उंडो कोण म्हूण तो जाणा आशिल्लो. देखून त्या जिविताच्या उंड्याक सेवुल्ल्या ताका जिवीत दिसतालें, मरण दिसनातलें. देखून तो बक्षी तांकां म्हणालो. जेजूनी तेंच म्हळें कुर्सार कळटाना जेजून म्हळें मात्ती कोण वचून म्हळें नाने सकळांगी उज्या सोनी गंध्याक असो पावसदान नास कर म्हळें. कित्याक तो जिवीत असो उंडो ताचे थंय जिवीत मात दिसता, मरण दिसना ताचे थंय. जिवीत मात्र तो जिवीत असो उंडो. आनी हो जिवीत असो उंडो सेवुलो कोण स्तेफान आसा पळय ताका मरण दिसना, जिवीत मात दिसता. पापा जुआंव पावलो दुसऱ्याक एका मुस्लीम व्यक्तीन गुळ्यो घालो आनी वो पापसाहेब जैला वचून ताका उमो दिता, बक्षिता. कित्याक पापसाहेब जिवीत असो उंडो सेवतालो, तो जिवीत मात्र पळयतालो, मरण पळयनातलो. देखून ताका ती एक सकत आयली. सिस्टर राणी मारियाक कोसान जिवीश मारलें. तिच्या आवयन आनी भयणीन
त्या मारलेल्या मनशाक जैला वचून राखी बांदली पटलून धरलें आनी मोगान ताका बक्षिलें कित्याक ती जेजू जिविताचो उंडो म्हूण समजल्ली जेजू जिविताचो उंडो आनी ह्या जिविताच्या उंड्यान ती जिवीत देखताली शिवाय मरण न्ही देखून तिच्या दुवे वा भयणीक ताणें जिवीत देखलें देखून ताणें बक्षिलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बापा बक्षी तांकां जावं पुरो ग्रॅमस्टॅन आनी ताचे दोग जाण पूत आशिल्ले तांकांय उलपावन जिवीशी मारलें जिपार घालन पूण ताच्या पतीन ग्लॅडिस्टेनान दुवेन संपूर्ण रितीन बक्षिल्लें तांकां कित्याक 3 जाणां आशिल्लीं जेजू जिविताचो उंडो आनी कोण पळय जेजू जिविताचो उंडो म्हूण सेवता तो हेरांक शिराप घालिना हेरांक वायट मागिना हेरांचेर क्रोध काण घेना जिद्द काण घेना बरें खालतेपणान देवा मुखार येता बक्षाणें मागता हेरांक बक्षिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तें स्तेफानान केलें आनी ह्या जिविताच्या उंड्याचो अनुभव पळयल्लो साऊल आसलो थंयसर न्ही हां पळया कित्याक म्हळ्यार स्तेफान हो जिविताच्या उंड्याक साक्ष ताणें दिली आनी तेचे थंय जिवीत पळयल्लो साऊल आसलो पळय एम्मोस दमस्काच्या वाटेर तोय त्या जिविताच्या उंड्याक पळयता जिवीत पळयता आनी आपलें जिवीत बदलिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तोय जिविताचो उंडो आनी जिविताच्या उंड्याचो वांटेली जाता आज आमी कितलीं मिसाचीं बलिदानां भेटयल्यांत कितलीं मिसाच्या बलिदानांत आमी कंतारां म्हणल्यांत कितलीं मिसाच्या बलिदानांत आमी जिविताच्या उंड्या म्हणून आमी गायलां पूण जिविताचो उंडो म्हणून हांवें स्विकार केला अंगी म्हणलें सवाल हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय कितलो मान आनी गौरव दिवन ह्या सोम्याक आमी स्विकार केला ह्या जिविताचो उंडो म्हूण कितलें म्हाका भोगलां ह्या जिविताच्या उंड्याक हांव कितलें साक्ष हांव जियेलां म्हणलें हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय जर तर हांव स्तेफाना बरी जावंक ना जर तर पापा जुआंव पावला बरी हांव जावंक ना जर तर हांव त्या ग्लॅडिस्टेना बरी जावं वा मारिया गोरटीच्या आवय बरी भयणी बरी जावं ना तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें म्हाका तिदूंक आसा म्हाका सर्किंग करून घेवंक आसा जिविताच्या उंड्याक अत्रेगूंक मात्र न्ही जिविताचो उंडो सेवंक मात्र न्ही जिविताच्या उंड्याक साक्ष दिवंक जाय म्हणलें सत मानून घेवन ताका आमी अत्रेगूंक आसा ताका आमी सेवंक आसा असली जिवीत दितल्या जिविताच्या उंड्याक अत्रेगूंक बुकेवंक आनी तानेवंक आनी ती बूक आनी तान बागोवंक सोळी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हणो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन खडून सोम्या आमी वेदी जमल्या आमकां सामी जेसू संगी धन्या तुका समर्पिता गोवा उंडो दाका सोरो गुतामच्या कसवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घालतल्या पवित्र करवावरामसो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बागे वंदन तूं सांजू तात देवान आपणाक पयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताचे सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तीच सडवण आमच्या इकळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां वरपां आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुवेस तुमचे सवे आसों तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वासूया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वागतुणूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. प्रणदे करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्त्यानी वाक्कणी वर्त्यादा भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बले जावन मारलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादा उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबा निरंतरे गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश परतो. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय. पवित्र कडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो. उंडानी वायन असलें जेजूचे मांस आनी गजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हो जिवीत असो उंडो जिवीत दितलो उंडो. ह्या उंड्याक बुकेत हांव या तान येता आमी. उंडानी असलें तें जेजूचें मांस. वायन आसलो तो जेजूचे गजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. जिवीत असो उंडो आनी जिविताचें पिवन ह्या घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया. बापा क्रोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेने कस्तमारान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट सो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो नी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारा विस्तारलेली तुज्या पवित्र सेवेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमकां समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मर्या देवाच्या माया सांगाती ती सपती बागे वंजू जाय बागे वंदन दोता बागे वंजूता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सुडोंदराची याचना मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणी मागता आसतना जेजू जिवीत उंडो ह्या उंड्याक सदांच सेवंक अत्रेगोंक जिवी सोडोंक देवा स्वतार मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेले आमचे तां तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समय जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिणे कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं माया मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिंबी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी जिवीत असो उंडो मनशा कुळाच्या बाछावे खातीर सोडवणे खातीर सगळ्यांचे जिवी जोडच्या खातीर आमकांच भेटोवन दिलोलो हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका होवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आधार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच कर बेडार तूंच म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आधार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच कर बेडार जिविताचो उंडो तूं सगीतां देवलो संवसाराक ससनीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो तुजे लागीं येता तो के दीस बुके सोना तुका सत मानता तो के दीस ताने सोना तूंच म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आधार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच कर बेडार प्रार्थुया भूमोगाळ बापा आमच्या देवा बघेवन जुता देवाच्या जैतीवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा ओ संस्कार आमी संभ्रमला तर तूं घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं
तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरो आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगान आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बशा मोगाचे भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान ह्या पुंतळार तुमचे ते सवां घेवन तुमचे हृदय घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमी घेवन आयलेलीं ते सवां सांजू देव मुखांतर तुमी उबारतात तीं जेजू मानून घेवन दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. हर एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुमसारां, 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्येन ह्या पुंतळार तुमी येया. जिविताचो उंडो तुमी सेवा, जिविताचें उतर आयकया आनी तुमी तुमची आत्मीक तान आनी भूक बगया, संतुश्ट जाया म्हणून आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, उदक कोंता मेंथिनो रेल्यो कुरीस इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मी झुजावेर झुजोवंक आनी सय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी बरेपण जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्री पिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ते घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसां ऑफिसान दियात, थंयसर तीं घेतात. ते सवां ऑफिसान दिवेत आनी तर फाटीं पुंतळा तुमी घाला. तुमच्या खातीर आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन, सगळी विशेष मागणी आमी करता. तुमी हप्त्यामध्ये येत आसतना फोन करना आयल्या बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा, ते तुमी घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो आनी हेचें कावन्सिलिंगाचें बरेंपण तुमी जोडून घेवं येत. पुणशेत्याच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. दनपराच्या जेवणाकी, मंगळाराच्या दनपराच्या जेवणाकी कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या दनपराचें जेवण ह्या पुंतळार आसा करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जिबल्यो, काजारां, कुमगार, जल्माचो दीस, एनिवर्सरी इत्यादी आसतना, मिसां आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा, जेवणाक कुमो करा आनी आमी सरभक्तिकां तुमच्या खातीर मागता. मगळ भाव भयणीनो, कठीण दग आसा तुमी जाणांत, कठीण वत आसा तुमी जाणांत. देखून भलायके संबंदी जोगती मेटां काडूंक तुमकां उलो दिता. कठीण वत आसा तर सत्री घेवन येया. तशेंच सवळेक सोदून येया. तशेंच वताक रावो नाकात. मांडो घट्ट आसा, कात दट्ट आसा म्हूण सांगून वताक रावो नाकात, तकली घेवन पडशात. येता आसतना तुमच्या हातांत खंयसर भायर वेताना तुमी खंयसर भायर वेताना हातांत एक बाटली उदक घेवन वचा. तान लागतना पियेया, नाजाल्यार तकली घेवन पडशात. उदक जाता तितलें पिवचें बरें ह्या दिसांनी उडास तोरा. भलायकी तुमची बरी आसल्यार सक्कडी बरें न्ही गे. भलायकी नाजाल्यार कितें फायदो. देखून भलायकी सांबाळा. मांडो गट आसा म्हूण कडपिकात आपटोंक जाता जायना. देखून हें मतीन दवरचें. भलायकी सांबाळूंक उलो दिता. तशेंच दिसपडटें पावसा खातीर मागा. इल्लो पावस येवं दी. प्रकृती थंड जावं दी. भुंय थंड जावं दी. कृषीक, जानवरांक, रुखां झाडांक, मनशाक, पक्षी प्राणींक उदक फोव जावं दी म्हूण मागा. चुनाव आसा न्ही ह्या म्हयन्यांत, येवच्या म्हयन्यांत 26 आमकां हांगासर चुनाव आसा. आनी येवच्या म्हयन्या पर्यंत आमच्या भारत देशांत चुनाव आसा. बरे मुखेली विसून येवन दीत म्हूण मागा. तुमी सुकोनासतना वोट घाला. कठीण वत आसा. कित्याक वचोजय, आमकां खालें बरेंपण मेळटा, आमकां कांय ना म्हूण सांगून घरांत बसनाकात. त्या दीस रजा, कित्या भायरेचें घरांत बसून बरें करना, मासान रांदून काय म्हणून करनाकात. म्हळ्यार त्या दीस तुमी भायर वचा. सकाळीच्या आदेसार वोट घाला. आनी कोणाक वोट घालूंक आसा तांकां आपूण व्हरा आनी सगळ्यांनी वोट घालचें बरी पळया. बरे मुखेली विसून येवन दीत तें मात्र पावना. बरे मुखेली विसून येवचे खातीर दिसपडटे आंबोरी तेरसा वेळार तुमी मागा. 2 संगती खातीर, एक पावसा खातीर, एक बरो सरकार येवच्या खातीर तुमी आसतो. रिजल्ट येता पर्यंत, पावस येता पर्यंत तुमी मागोवंक जाय. जायत गी मागतात गी. तुमी बरी सगळ्यां मागतात. व्हेरी गूड. मुखाचे भाव भयणीनो,
सांजुता देवा बरोबर सोसंडलेल्याच्या आदारा न्ही सांजुता देवा बरोबर सोसंडलेल्याच्या आदारा म्हणल्यार हांवें गीत बरयलें सांजुताचें गीत बरयलें आनी तें गीत रेकॉर्डिंग जावन शुटींग जावन पुरा बरें तयार जालां परच्या मंगळारा तें उक्तावण केल्लें कारण नंतर तें आमी पयस करून नातलें आनी आज सांजे 8 वरार तें पयस जाता आज सांजे 6 वरार दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलार हें मीस आसा मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन आसा तें जाल्या उपरांत दिव्य शक्ती म्हणल्या म्हज्या चॅनलार तें गीत प्रसार जाता देखून तें तुमी पळोवचें आनी हेरांक धाडचें लायक करचें समजलें गी आनी हें गीत करूंक तयार करूंक काडूंक जाय तो करशी जाला देखून काय इल्ली कुमक दिता जाल्यार तुमकां स्वागत आसा ऑफिसान दिवयेत म्हाका मेळोवन दिवयेत नंतर पाटी ते बॉक्स आसा तातूंत तुमी घालयेत तुमच्या कुशेचें दान तातूंत घाला कित्याक म्हळ्यार हाच्या फाटल्यान जायतो खर्च जाला तो हांवें खुद्दू हातीन घेतलो आसा देखून तुमी फुलनी फुलाची पाकळी दिवन ह्या गिताक सहकार दिवचो सांजुता देवा बरोस सांडलेल्यांच्या आदारा म्हणलें गीत सदांच तुमकां प्रेरण दितलें आनी सुमयेची भलायकी जोडूंक कारण जातलें तें गीत तुमी वाचा तुमी पळया हेरांकी पळोवंक कुमक करा म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयचे दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्या कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें पात्या भरतावन मानाची वात स्विकार करची आयचे दिसा आमकां जेवण दान जावन दिलां जोएल लेस्टर डिसोजा दिल्ली तशेंच कुमक केल्या विन्सी पुटाडो मुल्की मार्क सेवरीन डिसोजा आनी कुटुंब मदर तेरेजा वडो रीना नोरोना खम्माजे इयान कुटिनो किनिगोळी रोजमारिया मतायस किनिगोळी आसात की कोणी तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे भरपूर आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या सगळ्या त्या वावंटीचेर कश्टांचेर मागता हांव आयचें जेवण तयार केलां मदर तेरेजा वाडेकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां गुरकारणेचेर प्रतिनिधीचेर वाडेकारांचेर तांकां कुमक केल्या समेस्तांचेर मागता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी देमी घालया नव्यानाक आयतीन जावया पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सगळीं समसमकाळ बाप आमचे मागणें आयकता बगे उंचुता देव सरकार सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनंती करता सांजुता देव संत भक्त प्रदेश जन्मरी आमची सर्गींची माई आमचे मजतीचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थाने देवाच्या करणे सोड भाव तुका आमी आमचे हें बेडयता तुका धर्म जोजुता देवाक असलेल्या प्रतिकिस्ताक दिसा आमी उडास करता बगे म्हणटा देवाच्या मोळ मोगाक आमचे मागणे आमी मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात हित वेदाकोच्या परबीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षदान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर लाव लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावात उदेशीन तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवासोने पयले सकरो मोग वाडय आतां आमी बागे वजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी येत्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीने तुजे थंय दवरता तुका सा महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरा आनी धर्म आसलेल्या बागे वजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून असो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडणेची स्वार्था तुवें पयस आसलो खावा गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीसकर सळसणी संपण निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं किरेत शिरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशेताक पट्टीने न्यायलां देखून बसया मगळ बाबडीनो जायती ते सांवा तुमी हांगासर धाडून दितात घालतात जायती ते सांवा आसात ह्या ते सांवा सांगता तुमची ते सांवा आसा जाल्यार कुडशिया ही सर ते सांवासून सांगतना तुमची ते सांवा आसा जाल्यार ह्या ते सांवा सांगता मेळया एकामेका खातीर आमी मागया
12 जाणां बरी भलायकी फोव जावं, 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सिरी फोव जावंक, 9 जाणांक 10वीचें रिजल्ट बरें येवंक, 13 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचें देणें फोव जावं, 8 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक, 5 जाणां मोतीक समाधान फोव जावं, 7 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक, 13 जाणांचें पयन बऱ्यान जावंक आनी दाखोवन व्हरूंक, 13 जाणांची युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, 8 जाणां आमाल पिवून येता सुटका मेळोवंक, 7 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आसूंक, 2 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक, 13 जाणां एलर्जी शेळकुंकली गूण जावंक, 4 जाणां जागो बरा मोला विकून वचूंक, 6 जाणांची वायट सुयो सोडून बरी जिणी जिवंक, 13 जाणांक वर्टिगो पिडा गूण जावंक, एकल्याच्या कामाच्या तळ्यार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक, एकल्याची तकली पडापड शिरेची गुमटेची शिरेची दूख गूण जावंक, एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याची कुशीची बरीची दूख गूण जावंक, एकल्याची कुडींची सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक, एकल्याची पडकणी आनी ती लूज मोशन गूण जावंक, एकल्याच्या उदरपुऱ्याच्या आवी बरी भलायकी फोव जावंक, कुटुंबां शांती संतोष समृद्धी रास करूंक, एकल्याची हाती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक, एकल्या हाती धरलें घराचें काम शबित्यान पंथा पावोवंक, 13 जाणांनी केल्लो वावर करचो वावर शबित्यान पंथा पावोवंक, 13 जाणांचे आतापांची गांठी दुखी गूण जावंक, एकल्याच्या कृशीचे बेळ्याचे भरपूर आशिर्वाद पडोवंक, एकल्या कृशी लागलेली सगळी खीड आनी कुरव्याची समस्या संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याच्या बरोवेला निरंतर उदाव असं जावंक, एकल्या रीण फारी करून कृपा मेळोवंक, एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे वेळार पाटी मेळोवंक, एकल्या चलयेचे मतीचे स्ट्रेस सगळे उणें जावंक, शिकून बरी मोत जाणवाय गिन्यान चुरुकाय फोव जावंक, जिवीत नंदन जावंक, MBBS शिकच्या तरणाट्या शिकून बरी मोत जाणवाय गिन्यान फोव जावंक, एकल्या कुटुंबां संतोष समृद्धी रास जावंक, 4 जाणांची वयट एग्जामान पास जावंक, एकल्याच्या कंपनीत हांव क्लियरन्स बेगीन मेळोवंक, 2 जाणांची बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, एकल्याच्या मोबायलांत हांव पयस रावंक, एकल्याक सर्व समस्यांत सुटका मेळोवंक, 2 जाणांची गॅस्ट्रीक एसिडिटी प्रॉब्लेम गूण जावंक, 6 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्याक भुरग्याक डायबेटीक आनी इन्फेक्शन आसा तें गूण जावंक, एकल्याच्या हार्टांत ब्लॉक ऑपरेशन आसतना गूण जावंक, 2 जाणांचो राग आनी हट पयस जावंक, आनी तशेंच डिकन ग्लेन सल्डानाक 60 वर्सांचे ब्रेन हेमरेज जाला, ताची सर्जरी जाल्या आनी ऑब्जर्वेशनांत आसा, ताका बेगीनच मोत येवंक आनी बरी भलायकी फोव जावच्या पासून मागोवंक विनंती केल्या, तशेंच सुविसांनी विशेष गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्या, तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर आमी मागया, दिंबी घालया, हात उबारया, त्रिएक देवा वरसून आमची सगळी मागणी भेटोवन दिवया. अर्गां तुका सुमियान जेजो, अर्गां तुका सुमियान जेजो, उगळप तुका सुमियान जेजो, उगळप तुका सुमियान आराधन तुका सुमियान जेजो, वंदन तुका सुमियान जेजो, अर्गां तुका सुमियान जेजो, अर्गां तुका सुमियान जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजो, गुलाब जेजो, आराधन जेजो, सगळ्या काळ जमून दिता सुमिया, हे सगळे भक्तिकाची मागणी तुका भेटोवन दिता. तुझे उदंड देन आनी काकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे, मागलेले सगळे फोव करे. भुरग्यांक युवजनां पिडेस्तां लायवतांक कष्ट दिला आदार दिल्या स्मृती एकल्याक तुका सुवाम देण्यानी बरो आशीर्वाद आदी बरोबर सुमिया. आमच्या प्रकृतीचेर, आमच्या देशाचेर, आमच्या भुरग्यां म्हणून तुजो आशीर्वाद कर सुमिया. मागलेले फोव कर तुझे बेसवानी बर. हालेलुया 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 हालेलुया. नव्यानाचे मागणे मंदार श्याम म्हज्या मतीर काळो काडना, म्हजो बाबा दंडोर बेसाडच्या, म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तुज्या पस्तले बुदवेन पयस जावंडाय. त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंड्यात हांव तुका ओलो मारता. आशा आशिल्ले भरोसे तुजे करीत तेणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुड्या म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोबायल माईपासी नवा देखीत तो म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन बर. वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमचे सुमयेचे तुजें महिमे वतो नांव तुज्या मजतीन अधी कधी परगटलेलें जावं. आमेन. मंगळ बाबडीन एक घडी बरदोळे तांपया, आमच्या हात आमच्या हाताचेर दवरया. सांज उता देव म्हाका लाभलेल्या बरेपणाक अर्गां दिवया. जायते बरेपण सांज उता देव म्हाका सुमया जिवीत आमच्या जिवितांत केलां. वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले राखोवन वेलां, बरी भलायकी दिल्या, समाधान दिलां. दिसपडतो ग्रास फोव केला. सरापायांतले अवघडी मरणांतले आमकां राखोवन वेलां, बरे भलायकेन सांबाळ्ळां आनी आमच्या कुटुंबाक तशेंच आमकां सुबाम देण्यांनी बरोवन आशिर्वादान येयलां. ह्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां दिवया. 4 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव केल्ल्या खातीर, एकल्या काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सिरी फोव जाल्ल्या खातीर, 2 जाणांचे पैन वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर, 8 जाणांक सेकंड PUCचें बरें रिजल्ट फोव जाल्ल्या खातीर, तशेंच
एक दुसऱ्याच्या हातांत आसली भुरगीं तशेंच लोकांची की आवयच्या हातांत फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची शिरेची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटेच्या कणाची कुशीच्या बरीची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जाल्ल्या खातीर एका उतरप्रायाच्या आवय बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एका उतरप्रायाच्या स्त्रियेच्या पायाच्या मदापडचे किडे गुण जाल्ल्या खातीर एक कुटुंबात शांती समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या क्रिस्तीच्या बेड्याचेर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एकल्याच्या बरोवेला निरंतर उदा फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणें हातीले कामां संभयितान पंथा पावलेल्या खातीर एकल्याचें हाती धरलें काम शबीन पथा पावलेल्या खातीर एकल्याक रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या खातीर एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावन बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या MBBS परीक्षेन पास जाल्ल्या खातीर एकल्यान रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या खातीर तशेंच 12 जाणां मागूल उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे खातीर आमचे खातीर आनी आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर सर्गेंचे बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजो उगळप तुका सुमयान जेजो आराधना तुका सुमयान जेजो अर्गां 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 तुका सुमयान जेजो हालेलुया 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 बोला मारा देवा अर्गां दिया काळ सांता अर्गां दिया हालेलुया 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 मगळ सुमी आमी तुका अर्गां दिता सांजुता देव मुखान आमची मागणी ऐकून आमकां बेसावांनी भरलाय आदार दिलाय कृपा दिलाय सगळं दिलाय बेसाव दिलाय भलायकी दिलाय संतोष दिलाय समाधान दिलाय वाईट विघ्न ते राखून वेलाय अवघड ते राखून वेलाय शुभम देण्याने भरून आशीर्वाद दिलाय तुवें केल्या सर बरेपणा तुका सांग महिमा अर्गां उगळाप हालेलुया 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 मंगळ बाबणीनो आमच्या पिठेस बोंडा बसो देवा लागीं विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी वरांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिठेस आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू करी ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिठेस सवरकरच्या समर्पित जाल्ल्या दख्तरान सेवकांक पाव ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सकड पिठेस तांताळणी आनी पातकांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादेच्या पिठेस जिविताची बत्ती भलायकी कुडी आत्म्याची गिठाई दी ऐक आमचे प्रार्थने सगळ्यांच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीचे सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी ऐक आमचे प्रार्थने सगळींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सांग आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने मुगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कुचतूंच्या सर आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने दयाळ बाबा फोव ती जिणी सांगाती वा सांगाती मेळनासतना कुचतूंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगाती मेळोन बरी कुटुंबाची जिवन ते देणे फोव कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्याची निर्मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा रिजल्टाक आशिल्ल्या सर भुरग्यांची दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरे रिजल्ट फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने कठीण वोतान दगीन थपच्या पृथ्वेचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल बरो पावस तडून प्रकृती थंड कर आनी जानवरां मनशाक गुळाक मनजातीक रुखां झाडांक सुकण्या संवसांक भोंवत असलें उदक आमकां फोव जायशें बरो पावस धाड म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने ह्या म्हयन्यांत येवच्या म्हयन्यांत आमच्या भारत सरकाराक चुनाव जावचो आसा आनी ह्या संदर्भार बरे मुखेली विसून येवन दीत माया मोगां हकनां वाडलेले शांतीचे सगळ्या लोकांक माया मोगान देखतले बरे मुखेली विसून येवन बरो आमकां सरकार फोव जायशें आशीर्वादीत कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने बरी पिठेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळतीचे माये नमन आमचे जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता आमी परदेशेवीचे बाळकां त्या तुकाच्या गुणांत आसता आस्कर उस्कर सुनमीत गुरुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकुदळ आमचेर परती आनी परदेशा उपरांत तुजे कशें पॉज तुका दाखय येदे आनी मुगळे तुला बी ओंकार मरये मोगळ बाबडीनो पिडेस आमच्या बाबडी सुडास कळया तांचे बऱ्या भलायकी बसूत त्रिंदादीक मान करून सांगाता मागया महिमा तुका सरपदवे दरा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवीन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा तुमच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडेच्या पिढीने कश्ट दिल्या तुझ्या साकरा साकरणीचेर भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल
तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जवाबरेत कर अशें पातकांतलें नितळ जावन पिडेशिडेंतलें गूण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं बोदया सुमया बाबर्तच्या बुजवंदरा तुजी मेतम्यान नातलेली दयाळ आमी मागतां पिडेशिडेन कुस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुणी मानवयत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां पूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमेत तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर वांगो तुमकां माई पसन आनी काकूळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां थीम देवा सगलो बोजे जोगरीत बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत तो आमच्या संगाता तुमच्या संगाता रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तोरा तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तोरा तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्याचे तुमच्या शिस्तांक उसवाडान भरले तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्म नडो आनी तुमचे जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे उपकार हालेलुया हालेलुया मगल बाबडीनो थोडी मिनटां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी करसिया जिविताचो उंडो आमकां जिवीत दिता ह्या जिविताच्या उंड्या सरसिया ताची सोडवण ताची सुडका ताचें समाधान ताची भलायकी ताचो संतोष आमचो करून घेवया आराधनाचें गीत गावया ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ परदिंदिळीत देवा गीतां देवान आयलेल्या समया तूं जिवीत असो उंडो तुमकां जाय कित्याक तूं जिवीत दिताय सुटका दिताय श्रोण दिताय तुका सेवली तेंगस ती बुकेनांत कितानेनांत ओ जिवीत असो उंडो सेवंक ताचे सवेत शिवंक आमी यात्रेक समया तुका समाधान परदिंदिळिद देवा ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು
ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿಯನ್ನೇನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲ 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 ಶದಲ ಬಲಲ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲ ಹಾಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೇಲು ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೇಲು ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ हालेलू हालेलुया सगळे यातू बारना हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 Ergantuka semian Jesu, Glaptuka semian Jesu, Eradantuka semian Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Mogal babani naami bosya. आमचं समय आमच्या मध्ये हांगा सरसा इसुम्याची स्तुती करच्या की इसुम्याक आराधन करच्या की आमी हांगासर आयल्या सुमी आमच्या जिवितांत जायते बरें कण केलां गी ना केलां गी ना केलां गी ना आयकना केलां गी ना केलां जाल्यार वटलें हात वयर गेला निट्टात वयर गेला सुमी आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां गी ना केलां म्हणा केला सुम्यान आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां गी ना केला आयकना केला केलां कालें केलां आंबाडे गोळीबाजे केलां बरेंपण कालें गेलां बरेंपण कोणे आ बरेंपण कोणे सैतानान सुम्यान पळया तुमी कितले दाखयतात पळय सुम्याक हातू बारा हांव सांगता उपरांत सांगा सोम्यान सोम्यान जेजू क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान सोम्या जेजू क्रिस्तान सोम्यान जेजू क्रिस्तान व्हडल्यान सोम्या जेजू क्रिस्तान सोम्यान जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत जायतीं बरीं कामां जायती बरी कामां केल्यांत केल्यांत सोम्या आमच्या जेजू क्रिस्तान सोम्या आमच्या जेजू क्रिस्तान आमच्या देवान आमच्या देवान आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत जायतीं बरीं कामां केल्यांत जायती बरी कामां केल्यांत आमकां राखला आमकां राखला आमकां सांबाळला
सांभाळला आमचो दिसपडतो ग्रास फावो केला आमका दिसपडतो ग्रास फावो केला आमका विविध संदिग्ध परिस्थितींत निवारला आमका विविध परिस्थितींत निवारला वाईटांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले गडगड्या झगड्यांतले आवरांतले वाऱ्या वादळांतले भिरांकूळ पिड्यांतले आमका राखला आमका सांभाळला दिसपडतो ग्रास दिसपडते खाण जेवण दिसपडते पिवण आमका दिला आमका सांभाळला दिसपडतो मोग आमच्या कुटुंबात आमच्या वडिलांत आमच्या आवय बापायन आमच्या भावा बहिणी आमच्या कुटुंबादारात आमच्या इष्ट मित्र आणि आमका फोव केला आमच्या सम्या तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता तुझी स्तुती करता तुका वाखणता तू आमचो देव आमचो रक्षक आमचो पोसणार आमचो सांभाळणार आमची जतन घेताय आमका राखताय आमका बेसावानी भरताय आधार दिताय सुडका दिताय तुका जावं वर्गा तुका जावं गळाप तुका जावं आराधन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबी रावया तुम्ही आमकां इतलें बरें केलें गी ना तुम्ही आत उबारून अर्गां दिलें गी ना तर अर्गांचें गीत गावया अर्गां ओगळाप तुका दिता म्हणलें गीत गावचें अर्गां ओगळाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसीता कृत्यां सबारती गावणीता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गां ओगळाप तुका दिता धन्या देवा हांव हसीता कृत्यां सबारती गावणीता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता ताळयो भेटोन आमच्या सम्या अर्गां दिवया पियेवंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न आनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय पियेवंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न आनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजें सरून घेतलाय अर्गां ओगळाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हरसीता कृत्यां सबारती गावणीता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गां ओगळाप तुका दिता धन्या देवा हांव हरसीता कृत्यां सबारती गावणीता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 बोला हमारा बवर्तान हालेलुया 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 समीर के लिए सर पर अपना घर का दिया समीर जो ऐसे भक्ति का जीनी है के सर पर अपना तो घर का देता हर गांव जो लोग के द्वारा दान जो सब काल दो देता समय तुका समय मा तुका समरा दा उगला शदला बला 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 दला हिया हरा 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 यस 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 जीसस 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 थैंक यू जीसस adore you Jesus praise you Jesus hallelujah
हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजो उगडप तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया हालेलुया ओडले हालेलुया बसया बसया एगडी बर सुमिया पडे हांगासर जेजू जिवीत सोंडो खंय आसा जेजू जिवीत सोंडो खंय आसा हा सांगा व्हडल्यान सांगा जेजू जिवीत सोंडो खंय आसा हा सांगा खंय आसा तोंडे नांगी खंय आसा जेजू जिवीत सोंडो खंय आसा जेजू जिवीत सोंडो म्हजे थंय आसा खंय आसा खंय आसा म्हजे थंय आसा हा जेजू जिवीत सोंडो पयले कोणा थंय आसा जे म्हजे थंय आसा देखून जेजू म्हणटा तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड वय गी हां पयलें हांवें म्हाकाच जेजूक घेयचंय वय गी उपरांत जेजू कोणें खंय आसा जिवीत सोंडो तुजे थंय आसा आपल्या जेजू म्हजे थंय आसा जेजू तुजे थंय आसा जेजू जिवीत सोंडो म्हजे थंय आसा जेजू तुजे थंय आसा जेजू हांगासर आसा जेजू थंयसर आसा आपल्या हय गे एका वातींत उजवाड उजो ना जाल्यार तो दुसरी वात पेटोवंक जाता जायना जाता जाता जायना जाता जायना देखून जेजू म्हजे थंय आसल्यार मात्र त्या जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवेत घेना दिव्य देखून हांवें जिवीताचो उंडो जाय जाय जेजू जिविताच्या उंड्याक हांवें म्हज्या सांगाता दवरी जाय आसा की जेजू कितल्या जाणां थंय आसा पोटी मारनाका थोड्यांक जेजू थंयत राव म्हणजे थंय येनाका म्हणटा आमी म्हजो राग म्हजो द्वेश म्हजो मोसोर म्हजो पोटसाळ म्हजो स्वार्थ थोडे पोटी जेजूक म्हजे लागीं हाडूंक सोडिना कळ्ळें पवित्र कुमगार जेजूचें मास म्हणून कितलीं जाणां आमी भक्तीन सेवता आं मोबायल मनी सोडूंक तयार नात कळ्ळें पूण एकल्या व्यक्ती लागीं विचारलें हांवें व्यक्ती लागीं विचारलें कुमगार कित्याक येवं नाय हांगा न्ही दुसरे कडेन रितेरी गेल्ल्या वेळार आनी ती व्यक्ती म्हणाली हांवें पर्स हाडूंक ना हांवें बॅग हाडूंक ना कुमगार हाडटाना काणून घेताना ते मोबायल घेवन म्हाका येवंक बरें लागूंक ना जाग्यार दवरल्यार मोबायल फाटीं मेळटा म्हणली गॅरंटी ना देखून हांवें कुमगाराक येवंक ना खंयचें इम्पॉर्टंट देखून मोबायल काडून जाग्यार बसलीं उरल्यांची पुरा मोबायलां काडून घेवन हांगा बसलीं हांवें उरल्या भुरग्यांक आनी पुरा कुमगारा धाडलें हांव वचूंक ना खंय म्हज्या मोगाच्या बाबून थोडे फाटी घडता तशे फाटी तशें घडता जेजूक थोडे फाटी आमी फकत हेरांनी पळयचें म्हणल्या खातीर सेवकेचें आसा फावो नासतना जिवीत सोंडो केल्यार आमचें थंय जिवीत लाभता सांपावलो कुरिंतकारांक बरयल्या पयले पत्रांत अध्याय 11:27 वाचली जाल्यार कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 1 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 27 ऑनवर्ड्स आमी वाचलें जाल्यार सांपावलो स्पश्ट रितीन म्हणटा कोण फावो नासतना हो जिवीत सोंडो खाता
फावो नासतना फावो आसून न्ही फावो नासतना खाता तो आपली कॅस्ट खाता आनी पियेता कितें आपली कॅस्ट म्हळ्यार कोत्ता न्ही इंग्लिशान डिजास्टर देखून तो म्हणटा हो जिवीत असो उंडो फावो नासतना खाता तर आपली कॅस्ट खाता देखून तुमचे पैकी जायते जण मरण पावल्यात म्हणटा तो मरण पावल्यात कुडींत जिवंत आसूंक पुरो आमी पूण मोतींत पिडेंत ना समाधानांत आमी थोडे फावटी मरण पावता तुमी जाणांत निमाण्या ब्रेस्तार दिसा जेजून जेवण केलें वय गे जेवण केलें जेजून 12 जाण आपोस्तल आसले न्ही ताणें उंडो मोडलो वायनान बुडोवन जुदासाक दिलो जुदासान तो उंडो आनी वायन केलें न्ही गे वय गे न्ही जेजूचें मांस आनी रगत पयले फावटी जुदासान सेवलो ताचे भितर कोण रिगलो सैतान रिगलो जिवीत असो उंडो रिगोवंक ना सैतान कित्याक फावो नासतना जेजूच्या जेवणान ताणें हात घालो फावो नासतना देखून आमी हर एकल्यानी चिंतूंक जाय हांवें आनी तुवें ही सोम्याचो उंडो आनी वायन म्हणजे सोम्याचें मांस आनी रगत म्हजेर कॅस्ट हाडिना जावं म्हूण म्हाका कॅस्ट हाडिना जावं थोडे तांपा तुमच्या हृदयाचेर दवरा कितले फावटी नापसंदाचे साली वरवीं ना फावो आसोन हे जिविताच्या उंड्यांत आमी हात घाला ना फावो आसोन हे जेवणान वांटेली जाल्या थोडे तांपा सुमेराचें बक्षणें मागा म्हज्या थंय जिविताच्या उंड्याक दवरूंक साध्य जावंक ना हेरां थंय जिविताचो उंडो आसा म्हणलें पारकूंक सोकूंक ना देखून हांव पिडेस्त जालां देखून म्हज्या जिविताची मेटां काडटना हांव चलवतां ती सक्सेस जायना दोळे धांपा सोमेलाचें बक्षणें मागा तुमी ही गीत काकुळतीचें गायतना काकुळतीच्या बापा काकुळतू तुजी दाखय पत्कां आमची बोगस जिवीत आमकां लाभय म्हूण मागतना सगळीं तुमची पत्कां सोम्य मुखार दवरा जिविताच्या उंड्या विरोध केल्लीं पत्कां आमच्या जिवितांत सोम्याक तूं केलेलीं पत्कां पेल्याक तूं केलेलीं पत्कां रागाची मोसराची रक्त मासाच्या ओडणेची पत्कां सगळीं सोम्या मुखार समर्पिया काकुळतीच्या बापा काकुळतीच्या बापा काकुळ तुजी दाखय काकुळ तुजी दाखय पत्कां आमची बोगस पत्कां आमची बोगस जिवीत आमकां लाभय जिवीत आमकां लाभय काकुळतीच्या बापा काकुळतीच्या बापा काकुळ तुजी दाखय काकुळ तुजी दाखय पत्कां आमची बोगस पत्कां आमची बोगस जिवीत आमकां लाभय जिवीत आमकां लाभय काकुळ आमची करे देवा काकुळ आमची करये देवा अगणित काकुळती अगणित काकुळती अपराध सगळे अपराध सगळे काडसर पुसून पुसून आमचेर पावो आमचेर पावो बिरमती गुन्यांव आमचे आमचे धुवन काड देवा कर तूं नितळ आमकां नितळ आमकां पत्कां आमची पत्कां आमची आमी रडता आमी रडता
कृपा तुझी मागता कृपा तुझी माता काकुळतीच्या बापा काकुळतीच्या बापा काकुळ तुझी दाखय काकुळ तुझी दाखय पत्का आमची बगोस पत्का आमची बघ जिवीत आमकां लाभय जीवित आमकां लाभय काकुळतीच्या बापा काकुळतीच्या बापा काकुळ तुझी दाखय काकुळ तुझी दाखय पत्का आमची बगोस पत्का आमची बघ जिवीत आमकां लाभय जीवित आमकां लाभय मुगल बाबणीनो सोमी आमकां हांगासर आसा काकुळतीचो सागोर तो काकुळतीचो बाप तो आमची पातकां बक्षिता तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक भगवंतांक न्हय ह्या काकुळतीच्या सोम्या लागीं आमी मागया सोमी आमकां आपड आमी बरीं जातले हांव सोमी आमकां गूण करे आमी संतोश बरी जातले हांव तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्हय आमच्या पातक्यांची दया दाखयता तो पातकी प्रदवारी स्त्रियेची दया दाखयली तिका आपडलें गूण केलें आमकांय तो आपडता आमकांय गूण करता हे सोम्या पळया तो म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो येया तुमी वचन वयतल्यानो येया सोम्या पळया एक घडी भर दोळे धांपा तुमच्या हात तुमच्या हाताचेर दवरा हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा सोम्यान जेजू सम्या जेजू सोम्यान जेजू सम्या जेजू तूं आमचो देव तू आमचो देव तूं आमचो रचणार तू आमचो रचणार तूं आमचो पोसणार तू आमचो तूं पोसणार आमचो सांबाळणार तू आमचो सांभाळणार आमी तुजेर बरवसतांव आमी तुजेर बरवसता तुजेर विस्वास दवरतांव तुजेर विश्वास तुजे दवरता पातयेणी दवरतांव तुजे पाटीक दवरता सोम्यान जेजू सम्या जेजू तूं बळवंत देव तू बळवंत देव तूं सर पदवेदार तू सर पदवेदार तूं सर काकुळदार तू सर काकुळदार तूं सर महिमे बरीत तू सर महिमे बरीत तुका जावं गांव तुका जावं तुका जावं हगळाप तुका जावं हगळा सोम्यान जेजू सम्या जेजू आमचे मागणे ऐकताय आमचे मागणे ऐकताय मागलेले सगळे फावो करताय मागले सगळे फावो करताय कित्याक कित्याक तूं बरो देव तू बरो देव तूं आमचो गवळी तू आमचो गवळी तूं आमचो वैज तू आमचो वैज तूं आमचो आसरो तू आमचो आसरो तूं आमचे कोठे तू आमचे कोटे तूं आमचे खडप तू आमचे कडाप तूं आमचो वैज तू आमचो वैज तूं आमचो राखणदार राखणदार तूं आमचो सांबाळणार सांभाळणार तूं आमचो मित्र तू आमचो मित्र तू आमचो इश्ट तू आमचो इश्ट सोम्यान जेजू सम्या जेजू सगळे आमचे जिवीत म्हणजे जीवित तुझ्या पांयां तळा समर्पिता तुझ्या पांयां तळा समर्पित सगळे आमचे कष्ट सगळे आमचे कष्ट आमचे कंद बेसाराई आमची कंत बेजार आमचे वळवळे आमचे वळवळे आमची पिडा शिडा आमची पिडा आमचे नाश समाधान आमचे नाश समाधान आमचे टेन्शन आमचे टेन्शन आमची कुडीची अस्कत गाय कुडीची अस्कत गाय. सगळी तुका समर्पिता सगळी तुका समर्पित सोम्यान जेजू सम्या जेजू आमचे कुटुंब आमचे कुटुंब आमचे घर आमचे घर आमचे कुटुंबाचे सांदे आमचे कुटुंबाचे आमचे घरचे सांदे आमचे घरचे सांदे सगळे तुका समर्पिता सगळे तुका समर्पित आमचे कुटुंबांतली आमच्या कुटुंबांतली कष्ट वावंट कष्ट वावंट आमच्या कुटुंबांतली आमच्या कुटुंबांतली पिडा शिडा पिडा शिडा आमच्या कुटुंबांतली आमच्या कुटुंबांतली कंद बेजाराय कंत बेजाराय आमच्या कुटुंबांतले आमच्या कुटुंबांतले नाश समाधान नाश समाधान अशांत अशांत सगळे तुका समर्पिता सगळे तुका समर्पित आमच्या कुटुंबाची आमच्या कुटुंबाची भुरगीं बाळां भुरगीं बाळां आमच्या कुटुंबाची आमच्या कुटुंबाची भाव भयणी भावा भयणी आमच्या कुटुंबाची आमच्या कुटुंबाची आवय बापय आवय बापय सैरी देरी सैरी देरी इष्ट मित्रा इष्टामित्र शेजारी शेजारी तुका समर्पिता तुका समर्पित सम्यान जेजू सम्या जेजू आमी तुका तुका तुझे सगळे जिवीत आमच्या सगळ्यां जिवीत कष्ट वावंट कष्ट वावंट पिडा शिडा पिडा शिडा तुका समर्पिता तुका समर्पित ही सगळी कूड सगळी कूड कुडीचे अस्कत गाय कुडीचे अस्कत कुडीचे ऊण कुडीचे वण कुडीचे नाश समाधान कुडीचे नाश समाधान सगळे समर्पिता सगळे तुका समर्पित सम्यान जेजू सम्या आपड तूं आपड तूं गुण कर गुण कर आपड जेजू आपड जेजू आणि हांव बरो जातलो आणि हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका भलायकी
भलायकी मेळटली. आपट जेजो आपट जेजो. म्हाका समाधान मेळटलें. समाधान मेळटलें. आपट जेजो आपट जेजो. आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. आपट जेजो आपट जेजो. म्हाका सुटका मेळटली. सुटका मेळटली. दोळे दांपा भक्तीन म्हणा आपट जेजो आपट जेजो. आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. आपट जेजो आपट जेजो. आनी हांव गूण जातलो. आनी हांव गूण जातलो. आपट जेजो आपट जेजो. भलायकी लाभतली. भलायकी लाभतली. आपट जेजो आपट जेजो. आपट जेजो आपट जेजो. आपट जेजो आपट जेजो. म्हाका आपड म्हाका आपड. म्हाका आपड म्हाका आपड. म्हज्या घरच्या संद्यांक आपड घरच्या संद्यांक आपड. म्हज्या घराक आपड म्हज्या घराक आपड. म्हज्या जाग्याक आपड म्हज्या जाग्याक आपड. सगळ्यांक आपड सगळ्यांक आपड. बरें कर जेजो बरें कर जेजो. गुण कर जेजो गुण कर जेजो. गुण कर जेजो गुण कर जेजो. हात बारया हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 जेजो समया सगळ्या भक्तिकां तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव तांची कोड माथ्याच्या केंसांत पांयाचे नक्षे बरी अंतरली तांची सगळी कोड कुडीचे सगळे पिडा शिडा मोदीचे सगळे मोडेपणो नाच समाधान तुका समर्पित हांव तांचे घर घराणे कुटुंबांसाने पिडा शिडा गन बेजाराय वावंट सगळी समर्पित हांव समया समया जेजो तांकां सगळ्यांक आपड आनी गुण कर तुजी गुण करची देवी सगळं तांच्या शिरा शिरेन वळे तुज्या पवित्र रक्तान ताका तूं कर आपड जेजो आपड 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 आनी गुण कर टच 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 heal them Lord hallelujah 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 hala 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 shadala bala bala dalai hallelujah 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 मगळ बाबडीनो तुमचे नात उदकाचो शिवर पडतलो ह्या वेळार जेजूक आमच्यो कन्न घेवया समी म्हणटा समी हांव तुमचे समें येतलो जिवीत असो उंडो हांव तुजे थंय येतलो तुज्या घरांत येतलो तुज्या कुडींत येतलो तुज्या मोतींत येतलो ये सोम्या ये मुजे थंय ये जिविताच्या उंड्या मुजे थंय ये म्हूण मागया सुमिया तू मुझे जीवितांत तुझ्या जीवितांत ये दुनिया तू ये दुनिया तू मुझे कळसांत ये म्हज्या कळसांत ये नवी भलायकी दिवंक नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये येसू मिया येसू मिया येसू मिया जतय येसू मिया येसू मिया येसू मिया जतय दुखेस्त कळसांक बुसोंक तुये आत्म्याचे गाय गुण करून तुये वैसाच्या वैसा जिवितांत ये कोडीची भलायकी दिवून तुये ये सुमिया मोझ्या जिवितांत ये दुनिया मोझ्या काळजांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये येसू मिया येसू मिया येसू मिया मुझे थंय येसू मिया येसू मिया येसू मिया मुझे थंय आमच्या तकलेचेर दवरया पवित्रात्म्याची कृपा मागया पवित्रात्म्या आमचे मध्ये आपोवया सगळी दोळे दांपा तकलेच्या हात दवरा पवित्रात्म्याक आपया पवित्रात्मा आमचे मध्ये येवून दी आमच्या उणेपणा वरवीं आमच्या अस्कतकाय वरवीं आमच्या मासारथाच्या अपेक्षा वरमणे चिल्ले वरवीं पवित्रात्म्या आमचे तान पयस केल्लो आसा आमचे थंय येवून दी म्हूण मागया हे पवित्रात्म्या
ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या मुझे तइये मुझे तइये मुझे तइये मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे आत्म्यान थे मुझे आत्म्यान थे मुझे काळसां थे मुझे काळसां थे मुझे मोनान थे मुझे मोनान थे मुझे रक्तान थे मुझे रक्तान थे रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांचे हाडाच्या सणासणांते हाडाच्या सणासणांते ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या मुझे घरान थे मुझे घरान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे कष्टान थे मुझे वावठीन थे मुझे पिडेन थे मुझे ना भलायकेन थे मुझे ना समाधानान थे ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के देण्याने भरूं के बळाने नेटवूं के देण्याने भरूं के आशीर्वाद दिवं के भलायकी दिवं के जैत लाभों के संतोष लाभों के बरी नींद दिवं के संतोष लाभों के भलायकी लाभों के जैत लाभों के छुटका दिवं के ये पवित्रत्म्या 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 बोला मारा ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या मुझे तइये मुझे कुटुंबा दे मुझे कळसां दे मुझे जीवितां दे ये पवित्रत्म्या भलायकी दिवं संतोष दिवं समाधान दिवं के हालेलुया 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 तकलेचे हात दवरा नंतर मागा हालेलुया 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 पवित्रत्म्या देवाने अभिषेक कर हे सगळे भक्तिकांचे देवाने त्यांचे काळसां दे त्यांच्या मनात दे त्यांचे शक्ती दे कष्ट वावून दे भलायकी देव संतोष देव समाधान देव के ये पवित्रत्म्या त्यांच्या मुखल्या राहून तुझं वाढता के त्यांच्या पाटल्या राहून संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्या राहून सकाळी त्यांच्या भीतर राहून समाधान संतोष तृप्ती भलायकी संतोष पावून करे त्यांच्या ओळीवर नंतर आशीर्वाद लाभो के ये पवित्रत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 शतल बल बल दलालया हला हला हालेलुया 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 मगर बाबडीनो आता पवित्राची मागणी आमी तुमचेर करतले हांव पवित्राची मागणी करतना सोम्याचो स्पर्श तुमकां जातलो सोम्याची गुण करची दैवी सकत ह्या पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं पवित्र आत्मो तुमचेर पाठयतलो तुमच्या शिराने वळयतलो भक्तीन ह्या पवित्राच्या मागणेन वांटेली जावया आनी सोम्याची कुडीची सकत आत्म्याची सकत आमची करून घेवया आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवी आत्म्या देवन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवी आत्म्या देवन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवों तुये बगना मुझे तयार आसा मन हे मुझे तयार आसा काळजाचे दार उक्ते आसा येण्याक तुझ्या रागोन आसा आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये
बगना नवी करूंक तुये चिंताप नवे करूंक तुये काळोख म्हजो धांवडांक तुये जिवीत उजवाडान भरूंक तुये बगना नवी करूंक तुये चिंताप नवे करूंक तुये काळोख म्हजो धांवडांक तुये जिवीत उजवाडान भरूंक तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये कुर्पेन तुझ्या भरून तुये मोगान तुझ्या भरून तुये जन्वायेन तुझ्या भरून तुये देणिया दातारा रावंक तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन तुये हालेलुया 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 हाला 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 हर गांजे जो गुलाब जे द्वारा दान जे जो शदल बल बलंदललया हाला हाला यीशुवे वंदन यीशुवे आराधना यीशुवे हर गांजे जो गुलाब जे द्वारा दान जे जो हालेलुया 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 हाला 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 शदल बल बलंदललया हाला यीशुवे आराधना प्रेज जी सांगी हालेलुया 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 हर गांतु का समियान जे जो गुलाब तु का समियान जे जो आराधना तु का समियान जे जो हालेलुया हालेलुया निट्टा तो बऱ्या निट्ट समिया सो अनुभव आमकां जालो जाल्यार समिया दोन थळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड हात बांद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समिया सो आशीर्वाद घेवंक हवी गीत ये देवडा सक्रामेंत ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावरता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगुडास तूं आमकां सोडला तुझ्या सोडवणे सबळ सदां समजे ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां भोवो कर तूं जिवीत असो उंडो तुका सेवता तो सासनाक जियेतलो आनी तो केदींग मरसो ना आनी तुका सेवकत रेखता तो केदींग बुकेवसो ना आनी तानेवसो ना म्हूण तुवें तूं आमकां सांगलाय तेच तूं जिवीत सोडणं म्हणलें सत मानून घेवंक तुका अथरेगोवंक
आनी आमची आत्म्याची भूक थांबोवंक थान थांबोवंक आमकां कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता हांव. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. उबी रावया. सदैव जावं सुमेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. तीन पटी ओडल्यान सांगाता आमी हात उबार म्हणया. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां. हालेलुया. 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 भोभक्तीपणान मी सांग नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. परत येवच्या मंगळारा आमी सांगाता मेळया, सांगाता मागया, देवाची बेसांवां जोडया. आज संजेर 6 वरार युट्यूबार आयचे मीस आनी आराधना पुराय येता. 8 वरार सांजुता देवा बरोबर ससंडलेल्याच्या आदारा म्हणलें गीत प्रसार जातलें. ताका तें तूं पळया, रांकी धाडा आनी हाचें बरेंपण जोडा. कोणाक कांय कुमो करूंक जाय तर तें फाटीं बॉक्सान गेलयेत, आमकां मेळयेत, तुमी कुमो करयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जिल्लेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनाने. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी आसतना उपकन म्हाका बगाना. जिल्लेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनाने. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मेरे आशीर्वाद आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपे आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. मोगाचेनो सांजुदाचें पुणतळ पक्षिकेरे तुमकां मोगाचें फाटल्या 6 वर्सांत हांव न्हू ह्या पुणतळार वरती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केले. त्या पासून तुमकां हांव अर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला. माध्यम मुखांतर ह्या पुणतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवें जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पवित्र करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जालां. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पटयतां. सुरेस्परा देवाक अर्गां पटयतां आनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता. ह्या पुणतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं. तुमच्या वत्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला, जायतें काम हांगासर जालां, जायती प्रगती हांगासर जाल्या. तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला. मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला. त्या पासून तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी तीं जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता. तुमची कुमोक, तुमचें दान, तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमो करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता.
काही तुमी कुमो करूंक आशेतात तर खंडीत हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा. हांगासर आसा हे मोबायल नंबर, ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. फाटल्या वर्सांनी तुमी गेल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं. असलो सुसंगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशेता. परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी, आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं.